गोयचे उपसभापती आणि म्हापशेचे आमदार जॉशुआ डिसोजा हांणी म्हापशांत बोडगेश्वर देवळा लागीं विकसीत भारत संकल्प यात्रेक येवकार दिलो। ह्या वेळार म्हापशा नगरपालिकेचे अध्यक्ष प्रिया मिशाळ, नगरसेवक तारक आरोलकर, अन्वी कोरगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना जॉशुआ डिसोजा हांणी सांगले की लोकांनी केंद्र सरकाराच्या येवजणेचो लाव घेवचो। प्रधानमंत्रीन आमकां आनी एक मोठो फायदो करून दिला। खुबशे लोकांक खबर नासलें की स्किम्स कसली आसतात ती आनी स्किमीचो फायदो कसो घेवचो। आतां फायदो आनी स्कीम दोनूय आमच्या ऑनरेबल पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां आमच्या दारार हाडून सोडलेले आसा। स्किमी आसा, सरकारान जायती स्किमी काडलेली आसा, जावं ते ट्रायबल लोकां खातीर, महिला खातीर, हेल्थ बेनिफिट्स जे आसा तेज्या खातीर, एंटरप्रेन्योर्स जे नवीन भुरगे शिकलेले आसा आपले धंदे चालू करपा खातीर, आमचे किसान शेतकार जे आसा तेंच्या खातीर वेगवेगळी स्किमी जावन आसा। सो जे लोक हांगा जमल्यात तांकां हांव परत विनंती करता, एकामेकांक सांगचें, लेट अस क्रिएट अवेरनेस, लेट अस टेक मॅक्सिमम बेनिफीट ऑफ दीस यात्रा। आनी फुडले 3 दीस जे आसा म्हापशान येरात जे आसा तेजो फायदो घेवचो आनी लेट अस ट्राय टू गेट मॅक्सिमम एनरोलमेंट फॉर द सिटिजन्स ऑफ म्हापसा।